आनी थंयच्यान हांव कॉलेजाक वतालो शिकप सगळें आय कूड मेंटेन माय सेल्फ इवन इन द फर्स्ट इयर सर आनी फ्रॉम दॅट पॉयंट देवर नेवर हें फाटीं केन्ना पळयलेंच ना फाटीं केन्नाच पळोवपाचें पयशाचें म्हणजे हांवें कळत न कळत सरस्वती आनी लक्ष्मी सरस्वतीक फुडें दवरली लक्ष्मीक सांगलें तूं म्हाज्या फाटल्यान यो म्हणून आय रिक्वेस्टेड हर आज 74 वर्सां आतां 3 म्हयन्यान म्हाका 75 वर्सां जातली तो प्रिंसिपल आज पर्यंत हांवें सोडूंक ना सरस्वती फुडें आनी लक्ष्मी फाटल्यान आय रिक्वेस्टेड लक्ष्मी टू फॉलो मी आनी आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी इन लायफ विथ दॅट ग्रेट आज सगळ्या जगाचेर म्हाका एक जो लोक पळय टिचर म्हणून जो वळखतात पळय साऱ्या जगाचेर तातूंत म्हाका जें पळय मनाक समाधान मेळटा तें पयशान म्हाका केन्नाच मेळचें नाशिल्लें. तुमी दोतोर कित्याक जाले म्हणजे भुरगेपणांत ठरयल्लें तुमी आपूण दोतोर जातलो अशें म्हणून कित्याक आवय बापायक अशें दिसता की चल्यान बेगीन नोकरी करची आनी परिस्थिती घरची वायट आसा ताणें परत गोंयांत येवचें आमकां पळोवचें बरोबर तर तुमी म्हाका पयलोच तो म्हाका एक प्रस्न विचारलो तो बरो प्रस्न विचारलो तुमी झाडाची पानां कित्याक म्हण ऑब्जर्वर म्हणटा ते ऑब्जर्वर आय डोंट नो आय वॉज व्हेरी ऑब्जर्वर आमच्या गांवांत दोतोर नाशिल्लो ही पयली गोश्ट कोणायकूय जर कितेंय जालें पयलें खंय तरी फोण्या ना नागेशी आनी खंय तरी धांवत वचप डॉक्टराक कळप ताजे कडल्यान कितें वखद हाडप ही ज्यो हाल अपेश्टा जाताल्यो तेय शिवाय केन्नाय कोण सिरियस तर जालो तर मागीर डॉक्टर सकाळीं उठून निरोप दिवप तो काय रकात दिवप ताका सांग यो म्हणून तो रातचो केन्ना आपणाक वेळ मेळटा तेन्ना येतालो हें नाशिल्लो येतालो तो पर्यंत वाट पळय रावपाक म्हाका खूब मनाक वायट दिसतालें रोगी मनीस तर असो रोगी जालो हें जालो ताका तर रोखडीच वैद्यकीय वेवस्था सुविधा मेळना जाल्यार लोकांचे हाल जाताले अशें न्ही म्हण हांवें तेन्नाच मनान ठरयल्लें डॉक्टर जावप आनी येवन परत आपलोच जो लोक आसा आपलोच जो समाज आसा त्याच समाजा कडेन रावन कार्य करप तातूंत म्हाका मनान समाधान मेळटलें हें हांवें तेन्ना ठरयल्लें भुरगेपणान म्हणून हांव डॉक्टर जालो आनी मागीर मुंबय येतूच हांव डिस्टिंक्शन स्टुडंट हें कांय ना एडमिशन मेळपाक मेडिकलाक असो प्रस्न केन्ना आयलोच ना अशें जालें उलट डिन्स मेडिकल कॉलेजीस ते वेर रिक्वेस्टींग तूं म्हजे कडेन यो तूं म्हजे कडेन अशें हें जालां तें सांगपाचें म्हणजे I was biology in, we were only 2 students with distinction that time, inter-science. Distinction biology केन्ना मेळ्ळेंच ना कोणाक जें मेळ्ळें सगळें तें इंजिनियरींगाक मॅथमॅटिक्स आमकां बायोलॉजीन मेळनाशिल्लें सो ड्युरींग माय इयर माय सेल्फ आनी वन लेड मिनेजीस म्हणून कोण तरी चलये दोगांकूच डिस्टिंक्शन आशिल्लें तें सो तेन्ना ते KM हॉस्पिटलान वचून एडमिशन घेतात हांवें घेतलें KM सगळे घेता पयले ब्रायट स्टुडंट दुसरे दिसा तो पट्टेवालो आयलो घरा कडेन तुका आपयला परत म्हणून सांगपा आयलो तर आपयलो म्हणटा हांव गेलो बरो आमकां भुरग्याक कांय समजना अशें तेन्ना म्हणटकच आपलो गेलो तर मोंटेरो डीन आशिल्लो तो गोंयचो आनी तो नायर कॉलेजचो डीन आशिल्लो तर ताणें म्हाका बाजूक गेले आय केम टू नो म्हणलो तूं गोंयचो न्हय हांवूय गोंयचो म्हणलो तो तूं हांगा कित्याक येना आमची नवी बिल्डींग आसा हांगा आयल्या कॉलेजची तूं यो तुका जाय तें आपूण दिता म्हणलो तुका तूं सांग कितें जाय तें तूं थंय येवन आमचे कडेन शिक बरो जाता वी आर टू यंग टू ओपोज हिमर न्हय म्हाका अजून याद जाता हांवें ताका सांगलें हांव येता म्हळें पूण हांवें काल पयशे भरले आनीक पयशे ना म्हजे कडेन डोंट वरी म्हणटा रोखडीच म्हाका चिटी दिली हाका एडमिशन दी म्हणून आय केम टू नायर अशें जाता म्हणजे डीन्स वर वायींग टू गेट मी इन टू देअर मेडिकल कॉलेजीस अशें जालें सो अदर वे अरावंड तो नायर हॉस्पिटलान आयलो मोंटेरो वॉज द डीन ताणें म्हाका सगळें सूख समाधान दिलें हॉस्टेलान रावपाक हॉस्टेल दिलें म्हाका बरें नवें बिल्डींग येयली ती आनी थंयच्या पासून तें मेडिकल कॉलेज सुरू जालें पूण मेडिकल कॉलेजान काम करतना पयलीं आमचें एनाटॉमी डिपार्टमेंट न्हय एनाटॉमी डिपार्टमेंट सगळ्यो त्यो डेड बॉडी बी डिसायड करून सगळें शरीर रचना बी जें म्हणटा तें शिकूंक जाय सगळें न्हय अशें म्हणून तातूंत म्हाका स्पायनचो इंट्रस्ट आयलो कित्याक इंट्रस्ट आयलो जें कठीण दिसता तातूंत म्हाका इंट्रस्ट येतालो तो इट इज व्हेरी इंट्रिकेट सगळें दिस कॉम्प्लेक्स ताजें स्ट्रक्चर सगळें न्ही खुबशे जॉयंट लिगामेंट्स आनी तातूंतले मज्जा रज्जू मज्जा तंतू जे म्हणटा स्पायनल कॉर्ड एंड नर्व्स तातूंतल्यान भितरल्यान वता ताका सगळें सांबाळून धरून आपलो लवचीकपणा दवरप डिस्को बिस्को जाय तें नाचूंक मेळटा जाय तशें न्हय हें सगळें इतलें व्हेरी इंट्रिकेट इंजिनियरींग स्ट्रक्चर स्पायन म्हणजे म्हाका इंट्रस्ट लागलो हें म्हळें फस्ट क्लास
सो समर वेकेशन, दिवाळी वेकेशन जेन्ना भुरगे सगळे खंय खंय वताले, हांव परत मेडिकल कॉलेजान वचून थंय ते एनाटॉमी डिपार्टमेंट बसून ते पळय हांव ते पळय स्पायनचे मॉडेल्स तयार करतालो डिसेट करून करून सुंदर. ते अजून सुद्दां थंय म्युजियमान आसात म्हजे ते स्पेसिमेन अशें. इतली आवड आशिल्ली स्पायनची. म्हणजे हातून कितें जालें, डॉक्टर जावप हे परिस्थितीन म्हाका सांगलें की हांगा लोकांक सुविधा ना तेन्ना तूं डॉक्टर जा म्हणून अशें जालें. म्हणून डॉक्टर जालो. म्हजो छंद, म्हजो पॅशन, एक मनशाक एक पॅशन हें आसूंक जाय, तें म्हणजे पॅशन स्पायनल सर्जरी जाली. स्पायन जालो, स्पायनान म्हाका पॅशन जालें. म्हणजे तातूंतच हांवें नयपूण घेवप, फुडें वचप अशें ठरयलें. आनी कित्याक म्हाका प्रश्न विचारूंक जाय आशिल्लो की तुमी जेन्ना MBBS जाले, ग्रॅज्युएट जाले, तेन्ना त्या वेळा मेडिसीन, गायनेकॉलॉजी आनी जनरल सर्जरी ही 3 ब्रांच, म्हणजे त्या ब्रांचीनी वचत जाल्यार पयसो मेळटा वेवस्थीत, प्रॅक्टीस चलता. आनी पिडियाट्रिक्स निकतेच फुडें येवंक लागिल्लें तेन्ना, आनी ऑर्थोपेडिक्स येवंक फुडें लागिल्लें. म्हणजे लोक तेन्ना वताले. स्पायनल सर्जरी हो कन्सेप्टूच लोकांच्या तकलेंत नाशिल्लो. न्युरो सर्जरी निकतीच येताली तशें पळयल्यार, स्पायनल सर्जरी हो कन्सेप्ट नाशिल्लो. सो आपूण MBBS जावन आतां एक जातूंत पयशे मेळटा ती ब्रांच घेवपाची सोडून तुमी ज्याचे फुडें कांय भवितव्य ना, कितें जातलें खबर ना, अशी स्पायनल सर्जरी तुमी येदी व्हडली रिस्क कशी घेतली? छंद म्हणटात ताका. मनशाक कितें आसता सदांच, आमचें कितें जाता, मोस्ट आमचें पॉप्युलेशन जें आसा मोस्ट पळय आसा, दे आर व्हेरी स्मॉल, नॅरो मायंडेड जातात. ते नॅरो मायंडेड जाता म्हणजे दे वर्क इन टू फ्रेम टायप. म्हणजे हें शिकप, हें जावप, हो इतलो पगार मेळप, ही नोकरी मेळप, की मागीर ते आमच्या कोणाच्या मोठ्याली चली मेळ्ळी, मागीर तें लग्न जालें, अशें एकदां ताका म्हणटात सोशल फ्रेम टायप. तो कितें म्हणून दोन आय हॅड पॅशन. म्हजे कडेन हांव व्हेरी गरीब, म्हजे कडेन केन्नाच पयशे नाशिल्ले किंवा हें नाशिल्लें. खरें म्हणजे आय शूड हॅव बीन फिटींग इन टू दॅट फ्रेमवर्क क्विकली. कितें तरी बरें कर, नोकरी घे, जॉब कर, मेडिकल बस आनी पयशे कर, अशें ना. बसलो ना तातूंत. आतां म्हाका पॅशन आशिल्लें, जें पॅशन पळय आसा त्याच प्रमाणे हांवें वचप आनी तेच दिशेन हांव वचपाक लागलो. आनी तुमी म्हणटा तें बरोबर आसा. स्पायनल सर्जरी कोणें नांव सुद्दां आयकूंक नाशिल्लें कितें म्हणून स्पायनल सर्जरी. न्युरो सर्जरी डेवलप जावंक नाशिल्ली, तर स्पायनल सर्जरी कशें. म्हणटकूच टू बिकम ए स्पायनल सर्जन जावपाक आय हॅड टू बिकम न्युरो सर्जन, बिकॉज दॅट बिकेम अ ब्रँच ऑफ दॅट. आतां सुद्दां हांव जगाचो जो प्रेजिडंट आसा, जगाची बॉडी आसा पळय, ताका 2 ब्रँचीस आसा, एक ब्रेन आनी एक स्पायन. आनी आय एम द जगाचो प्रेजिडंट ऑफ द स्पायन अशें म्हणटात. अशें जालें. तर हांवें तें शिकोवपाचें ठरयलें. हांगा MS केलें. मागीर रोखडो हांव इंग्लंडाक गेलो. त्याच दिशेन तसोच. नो डिरेक्शन, नो गायडन्स, नो मॉनिटरी सपोर्ट, नो सोशल सपोर्ट ऑल्सो. वेन आय वेंट टू द लंडन एअरपोर्ट Heathrow, देर वॉज नोबडी टू रिसीव मी. आय वॉज एलोन. आय डिड नॉट टू डू अशें. येस, देर वॉज नोबडी टू रिसीव मी ऑल्सो. पण आय डीड फायंड माय वे. आय वेंट अवे अब्रॉड अँड स्पायनल सर्जरी पण केलें. तसोच परत जेन्ना आयलो, कांय ना, लोकांक खबरच ना कितें स्पायनल सर्जरी म्हणून. अशें जालें तें. पुणून तातूनच म्हजो फायदो जालो. जे ना दॅट आय एंटिसिपेटेड, आनी तातूंत हांवें ते रिसर्च करून म्हज्यो नव्यो शस्त्रक्रिया सोदून काडल्यो, नवे इन्स्ट्रुमेंट सोदून काडले, नवी पुस्तकां बरोवपाक लागली. सो आय कूड शायन माय सेल्फ इन टू दॅट. इट टूक टायम, श्रम खूब घेवचे पडले. वर्सानुवर्सां 1 तप न्हय, 2 तप, 3 तप केले, तेन्ना ताजें फळ मेळ्ळें मागीर. अशें. दोतोर, तुमी न्युरो सर्जरी करतकीर तुमी थोडो ते गोंयांत येयले, कित्याक तेन्ना आमी मेडिकल कॉलेजान शिकताले. आनी डॉक्टर PS रामाणी म्हणून न्युरो सर्जन जाला तो गोंयचो, आनी तो गोंयांत न्युरो सर्जरीचें डिपार्टमेंट सुरू करतलो गोवा मेडिकल कॉलेजान. अशें म्हणून तुमी गोंयांत आयले, तुमी डिपार्टमेंट सुद्दां सुरू केलें, करपाचो प्रयत्न केलो. आनीक येदो व्हडलो मनीस परत आपल्या मायभुंयेंत येता आनी हें सगळें सुरू करता म्हणून तेन्ना सगळ्यांक आनंद जालो. तुमी गोंय सोडून परत गेले. कितें जालें, कित्याक गेले तुमी परत? तुमी म्हाका हो प्रस्न विचारूंक जायना नाशिल्लो. खूब वर्सां जालीं. खरें सांगा, कित्याक गेले परत? हांव जेन्ना इंग्लंडाक साकून आयलो तेन्ना पयलीं ती सेंट्रल गव्हर्मेंटची ती स्कीम आशिल्ली पूल ऑफिसर म्हणून, आतां सुद्दां आसा ती, की सायंटिस्ट जे परत येता
तांकां रोखडी नोकरी बिकरी नासतना प्लेसमेंट म्हणटात ताका ते अशें म्हणटा तुमकां तुमी सांगप आनी द गव्हर्मेंट गेव यू बेजीक स्टायपेंड इज नॉट ए सॅलरी स्टायपेंड एट दॅट टायम दे वर गिवींग यू 1000 रुपीज पर मंथ सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी इट वॉज गोईंग फॉर 2 years एट द एंड ऑफ 2 years यू हॅव टू फायंड युअर्स तुका जाय तें करप तुमी मागीर थांबय नाशिल्लें अशें हांव मुंबय शिकिल्लो न्ही मुंबय येवंक जाय आशिल्लें अशें म्हणून पूण म्हाका गोंया येवन गोंयकार लोकांची सेवा करपाची आशिल्ली पूण जे म्हजी कांयच वळख ना कॉन्टॅक्ट ना थंय हांवें गोवा मेडिकल कॉलेजान म्हाका प्लेस करचो म्हणून हांवें एप्लिकेशन दिलें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक तांणी जे गोवा मेडिकल कॉलेज धाडलें तांणी रोखडेंच येस म्हणून धाडलें आनी म्हाका रोखडेंच रिप्लाय आयलें यू हॅव बीन एक्सेप्टेड इन गोवा मेडिकल कॉलेज यो कम आय वॉज फेल्ट व्हेरी हॅपी आयलो हांगा सगळें केलें आनी गोंयकाराची हांगा येवचे पयलीं मुंबय मेडिकल कॉलेजी जी आसा थंय हांव पळयत सगळे डीन जे आशिल्ले सगळेच म्हाजे टिचर आशिल्ले सगळे ट्रान्सफर सगळे डीन जाल्ले ते प्रत्येक जाण म्हणटा तूं हांगा यो तूं हांगा यो सायनाक KM नायर सगळे जाण म्हणटा तूं हांगा यो म्हणटकूच शेवटी आय स्ट्रक ए पाणसे डॉक्टर पाणसे सायन हॉस्पिटलाचो डीन आशिल्लो म्हणटकूच तो बरो आशिल्लो ताणें म्हाका हांवें ताका सांगलें हांव म्हळें सायन हॉस्पिटलांत येता काम करताचें पुणून म्हाका पयलीं गोंयांत वचून गोंयकाराची सेवा करूंक जाय मागीर हांव येना हांव थरयतां अशें म्हणून ताणें सांगलें म्हाका बरें वच तूं हांव तुजी वाट पळयता यो म्हणून अशें सांगलें म्हणजे हांगा आयलो हांगा हांवें काम करपाक लागलो म्हाका खूब आनंद जालो गोंयकारा बरोबर मिक्स करून तांचे कडेन सेवा करता पुणून एकंदरीत हांवें तेन्नाची हांगाची जी परिस्थिती पळयली सगळी तें म्हजें जें काम पळय आसा मातशें कॉम्प्लेक्स आसा इट्स नॉट ऑर्डिनरी अशें म्हणून जाल्लें म्हणटकूच हांवें आतां म्हजें एका आतां अशें कोणाक लॅक्चर स्लायड दाखयल्या की पयलीं कितें आसतालें एक सर्जन बसला आपलें कन्सल्टींग म्हणून ताजे फाटल्यान एक कपाट आसतालें कपाटान एक 15-20 इंस्ट्रुमेंट आसताले म्हणटो कसलेंय ऑपरेशन जावं तें म्हणटो तो नर्सीस जा चल इंस्ट्रुमेंट काड ते बॉयल करपाक दवर फाल्यां ऑपरेशन आसा म्हणून जालें आज अपेंडिक्स जालें फाल्यां आनीक त्याच इंस्ट्रुमेंट न्ही हें आमकां उपयोग नाशिल्लें ताका मातशें सॉफिस्टिकेशन ताका मायक्रोस्कोप किंवा स्पेशल इंस्ट्रुमेंट प्रत्येक ऑपरेशन म्हणजे ताका स्पेशल इंस्ट्रुमेंट जाय पडटा हाजे इंस्ट्रुमेंट ताका वापरूंक मेळना ताका इंस्ट्रुमेंट ह्यो म्हळ्यार सुविधा म्हाका हांगा मेळच्यो ना त्यो मुंबयच मेळटल्यो म्हणटकूच जरी म्हाका सुद्दां मनाक वायट दिसलें वचपाचें पूण शेवटी हांवें ठरयलें की हांव जर मुंबय वचून हें म्हजें सगळें प्रॅक्टीस थंय सुरू केली तर हांव गोंयकाराची चड बरे पद्दतीन तांची सेवा करूं शकतलो आनी म्हणून हांव मुंबय गेलो पूण हांव गोंयकारांक विसरूंक ना 38 वर्सां जालीं हांव रेग्युलरली गोंयांत मेडिकल कॅम्प्स घेता कन्सल्टेशन्स करता सगळें करता गोंयकाराची सेवा करता पूण अजून पर्यंत हांवें थांबोवंक ना हांव येता हांगा पूण कार्य म्हणजे पळय आसा तें मुंबय दवरलें ताच्या मुळे कितें जालें सुविधा मेळटा सगळें शस्त्र करपाक सगळे इंस्ट्रुमेंट मायक्रोस्कोप आतां हांव लिलावती हॉस्पिटलांत काम करता मायक्रोस्कोप जाय जवळ जवळ 1 कोटी रुपया त्या मायक्रोस्कोपाक खर्च आसता आसले पूण अश्यो ज्यो सुविधा आसल्या शिवाय बरें काम करूंक मेळना त्यो सुविधा जाय कामूय बरें जाता आनी मागीर सगळ्यांचो फायदो जाता अशा कारणा खातीर हांव मुंबय गेलो थंय काम सुरू केलें आनी म्हाका खूब समाधान जाता मुंबय गेलो तें कित्याक तें म्हज्या कामाक प्रसार मेळपाक लागलो वाड जावपाक लागली फुडें आनी ताचे मुळे ऑपरेशनां बी गोंयकाराची बी सगळीं करूंक जाय तें सगळें मुंबय शेवटी सेवा करप ती गोंयकाराची करपूच पूण चड फॅसिलिटी दिवन करप चड फॅसिलिटी दिवन करप ताका लागून मुंबय वचचें ध्येय तेंच आशिल्लें गोंयकाराची गोंय सोडून वचपाचें ध्येय नाशिल्लें यू डू द सर्वीस बट विथ बेटर फॅसिलिटीज दोतोरा कडेन आमकां सांगण्या सारकें खूब आसा तातूंतलो हो पयलो भाग आमी आज तुमकां दाखयलो दुसरो भाग तुमी पळयतले फुडल्या आयतारा